नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बसकांचे सत्र सुरूच आसा. आयज पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत पयलेच खेपे केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसका जाता. ह्या बसकेंत सुरक्षा तयारे विशीं चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच सैन्य दळाच्या फुडल्या पावलांचेर सगळ्यांच्यो नदरो आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीच्या बसकेंत सल्लागार बोर्डाची पुनर्स्थापणूक जाल्या. आदले रो मुखेली आलोक जोशी हांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बोर्डाचे नवे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाल्या. आदले अस्तंत वायू सेना कमांडर एअर मार्शल PM सिन्हा हांचो ह्या आस्पाव आसा. तशेंच आदले दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टनंट जनरल AK सिंग तशेंच सेवानिवृत्त रेअर एडमिरल मॉन्टी खन्ना हांचोय आस्पाव आसा. सेवानिवृत्त IPS अधिकारी राजीव रंजन वर्मा आणि मनमोहन सिंग बोर्डाचे वांगडी आसतले. तशेंच B वेंकटेश वर्मा 7 वांगड्यांच्या बोर्डाचे सेवानिवृत्त IFS आसतले. पाकिस्तान सध्या मोठ्या प्रमाणाचेर चवताळिल्लो आसा. आतंकवादी हल्लो जाल्या उपरांत पाकिस्तानी सेनेकडच्यान सेगीत युद्ध संघर्ष विरामाचे उल्लंघन जायत आसा. काल राती परत एक फावट पाकिस्तानी सैनिकांनी नौशेरा, सुंदरबनी आणि अखनूर सेक्टरांत फारपेट केली. भारतीय सैन्य दळान लेगीत नियंत्रण रेषे लागसार जाल्ल्या ह्या फारपेटेचे खर उतर दिले. इतले मजगती पाकिस्तानी नागरिकांचो व्हिजा रद्द केले उपरांत हे नागरिक परत पाकिस्तानात वचपाची प्रक्रिया सुरूच आसा. 29 एप्रिल मेरेन तांकां परत वचपाची सुचोवणी केल्ली. पंजाबच्या अटारी शिमेचेर ह्या नागरिकांक डिपोर्ट करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. जम्मू काश्मीरात रावपी पाकिस्तानी नागरिकांक घेवन पुलिसांच्यो गाडयो अटारी सीमेचेर पावल्यात. मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले. मैं सऊदी अरब थी. सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं. परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई. मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है. हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया. हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है. वक्फ कायदो लागू जाल्या दिसा सावन उत्तर प्रदेशात सरकारी जमनीचेर उबे आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय सुरू जाल्या. भारत नेपाळ शिमेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामां आड अभियान सुरू केलां आनी ही अवैध बांदकामां उडोवपाचो वावर लेगीत सुरू जाला. श्रावस्तीत बऱ्याच बेकायदेशीर मदरशांक बंद करून सील केल्यात. बहराईचांत 5 बेकायदेशीर मदरशांक सील केले जाल्यार 6 मदरशांक कसलेच तरेचो व्यवहार ना करपाची शिटकावणी दिल्या. खंयच्याच मान्यताये बगर हे मदरशे चालू आशिल्ले. गुजरातात बांगलादेशी घुसखोरांनी तयार केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर आयज बुलडोजर चडयलो. अहमदाबादा उपरांत जुनागड भागात ही खर कारवाय जाल्या. ही बांदकामां उडयता आसतना मोठ्या प्रमाणाचेर पुलीस दळाची तैनाती केल्या. आता मेरेन जुनागडातल्या 59 सुवातांनी आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर बुलडोजर चडयलो. जो ऊपरकोट विस्तार है उसके आसपास के जो एनक्रोचमेंट एरिया है वहाँ पे एनक्रोचमेंट का हटाने का सब आयोजन आज हमने किया है और कुल 59 प्रॉपर्टीज है उसको प्लेस से उनका एनक्रोचमेंट रिमूवल किया गया है. आज टोटल हमने उनको कलम 61 का नोटिस भी दिया था, 202 का नोटिस भी दिया था, लेकिन वो जो दबाण नहीं हटे थे तो हम आज उनको हटा रहे हैं. काँग्रेस पक्ष आपल्या गायब पोस्टराक लागून परत एक फावट वादांत सापडला. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार संबित पात्रा हांणी काँग्रेसीचेर टिका करतना राहुल गांधी आनी काँग्रेस पक्ष बेगीनच पाकिस्तानांतल्यान वेंचणूक लढयतले अशी लक्षणां दिसपाक लागल्यात अशें तांणी सांगलें. अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है. अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता. मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे, क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान को ही बचाना है, पाकिस्तान के हक में ही कहना है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान में ही वो अपनी गतिविधियां चलाएं.
पहिल्या संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेनमेंट समीट म्हळ्यारच वेव्हजाचे फाल्यां जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जाता। 1 मे ते 4 मे मजगती जावपी ह्या शिखर परिशदेंत संवसारभरातले निर्माते, स्टार्टअप उद्देग मुखेली आणि धोरण निर्माते एकठांय येवन भारताक माध्यम, मनरिजवण आणि डिजिटल नवनिर्मितीचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थापन करपाक वावुरतले। ह्या वेव्ज शिखर सभेत 2029 मेरेन $50 अब्ज बाजारपेठ उक्ती करपाचो हेत आसा, जाका लागून संवसारीक मनरिजवण अर्थव्यवस्थेत भारताची तांक वाडटली। ह्या परिशदेंत वांटो घेवपी भारताचे फामाद नृत्य दिग्दर्शक बॉस्को मार्टिस हाणें दूरदर्शना कडेन उलयतना भारताची संस्कृती संवसारा मुखार दवरपाचे वेव्ज हे अशें एक उत्कृष्ट माध्यम आसा अशें सांगलें। मेले जो हम शोकेस कर सकते हैं हमारा कल्चर, हमारा जो जो स्पेशल एक एक्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ द होल वाइब ऑफ इंडियननेस, द होल वाइब, द कल्चर। हम इतना कल्चर में रिच है कि हमको वो आज डिपिक्ट करने मिल रहा है, रिप्रेजेंट करने मिल रहा है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। कल का शो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आई थिंक काफ़ी प्रेपरेशन चल रही है, कुछ 150 डांसर्स हैं हमारे पास, कॉस्ट्यूम्स लाइक मुझे लग रहा है ये एक्ट के लिए कुछ 500 लोग इकट्ठा होके इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट एंड आई होप एक सोलफुल फीलिंग आ जाए ये एक्ट देखने के बाद। सो हमारी कोशिश यहीं पे जारी है। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवा तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव जावन आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।